नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. हांणी नामनेचे वकील उज्ज्वल निकम, सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद मास्टर, आदले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आनी मीनाक्षी जैन हांचे राज्यसभे खातीर नामांकन केलां. घर मंत्रालयान अधिसुचोवणी जारी करून ह्या निर्णयाची माहिती दिली. मुंबईतले नामनेचे वकील उज्ज्वल निकम हांणी मुंबय आतंकवादी हल्ल्याच्या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून काम पळयल्लें. केरळांतले सदानंद मास्टर हांचे शिक्षण क्षेत्रांत महत्वपूर्ण योगदान आसा. हर्षवर्धन श्रृंगला हांणी अमेरिका, बांगलादेश दूत म्हणून काम केलां, जाल्यार मीनाक्षी जैन दिल्ली विद्यापीठाच्या गार्गी महाविद्यालयांत इतिहास विशयाची सहयोगी प्राध्यापक म्हणून काम करताल्यो. नामनेचे वकील उज्ज्वल निकम, सामाजिक कार्यकर्ते स्टर, आदले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आनी इतिहासकार तशेंच शिक्षण तज्ञ मीनाक्षी जैन हांचे राज्यसभेचेर नामांकन जाल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी भेटयल्या. उज्ज्वल निकम हांचे संविधान आनी कायद्याच्या क्षेत्रांत अनुकरणीय योगदान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. हर्षवर्धन श्रृंगला हांचो वावर राजदूत, बौद्धीक आनी रणनीतीक विचारक म्हणून तोखणाय करपा सारको आसा. सदानंद मास्टर हांची पुराय जीण समर्पणाची प्रतीक आसा, जाल्यार मीनाक्षी जैन हांणी शिक्षण तज्ञ, विद्वान आनी इतिहासकाराच्या रुपान खाशेली वळख मेळयल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. राज्यसभेचे नामांकन जाल्ले खातीर उज्ज्वल निकम हांणी खुशी उक्तायल्या. से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूं और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं, और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत खुश हूं और मैं पूरी हमारी जनता का व्यक्तिशः आभारी हूं. वचयात फुडल्या खबरेकडे. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सध्या सिंगापूर देशांत पावल्यात. तांणी आयज सिंगापूरचे विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन हांची भेट घेवन तांचे कडेन भासाभास केली. सिंगापूर भोंवडी उपरांत विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर शांघाय सहकार संघटनेन आयोजीत केल्ल्या विदेश मंत्र्यांच्या परिशदेंत वांटेकार जावपाक चीन देशांतल्या तियानजीन शारांत वतले. IIT गोवाचो 6वो पदवीदान सुवाळो आयज जालो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार IIT गोवाचे संचालक प्राध्यापक धीरेंद्र एस कट्टी मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्साचे अध्यक्ष आदिल सिराज जैनुलभाई आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ह्या वेळार व्हर्च्युअली संबोधन केलें. It's still functioning from the transit campus. I'm happy that the progress has been made towards the expansion through the Leeds additional infrastructure from the NIT Goa and the State Institute of the Hotel Management. However, I must reaffirm here that the Government of Goa is committed to resolving the land allocation issue as earliest, so that the IIT Goa gets its permanent campus it is rightfully deserved. The global institution needs the global standard campus. IIT गोंयांतल्या कायमस्वरुपी कॅम्पसा खातीर जमीन दिवपाचो मुद्दो बेगिनांतल्या बेगीन सुटावो करपाक गोंय सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. As part of the implementation of NDP 2020 to promote academic flexibility and excellence. These academic programs, I am sure, will succeed under Goa's typical ecosystem, significantly strengthening the country's economy. I am delighted to know that IIT Goa is not only producing bright graduates, but is also becoming a hub of cutting-edge research. The institute has contributed to national mission, including दिवचल आनी मये मतदार संघाच्या गट काँग्रेस समिती संविधान बचाव अभियान कार्यावळीचे आयोजन केले. दिवचले जाल्ल्या कार्यावळीक गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकर, विधानसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस आनी काँग्रेसीचे हेर फुडारी ह्या वेळार वांटेकार जाल्ले. येत्या विधानसभा अधिवेशनात लोकांच्या समस्येचेर आवाज काडपाचे उतर ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या लोकांक तांणी दिलें. हे सरकार आयिल्ले 100 दिसां भितर आपूण नेव रिजनल प्लॅन हाडून दितलो. लोकांक, शेतकारांक
युवा पिढीक जॉब दितलो आज दुःख म्हाका जाता कित्याक खास करून जे मुद्दे तुम्ही आज जे मांडले ते मुद्देचेर हांव येता आनी खरेंच दुःख जाता कित्याक ह्या बीजेपीच्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन सगळ्याक त्रासात घालून सगळ्याक आज रस्त्यार हाडलेले आसा। ही परिस्थिती बिचोलच्या गांवांत सालसेटींतूय आसा, म्हापसांतूय आसा, पणजेच्या गांवांतूय आसा, सगळे वाठारांनी आसा। हे आसा कित्याक आज एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा ते कोलॅप्स जालेले आसा। रसायनां वापरून फळां पिकोवपाचे प्रकार बंद करपा खातीर आतां कृषी खातें फळां पिकोवपा खातीर फुडाकार घेता। म्हापसा सबयार्डांत 4 चेंबरां बांदून तातूंत फळां दवरून इथिनील गॅस सुट्टले। ही प्रक्रिया निसर्गीक आनी सुरक्षीत आसा अशी माहिती राज्याचे कृषी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली। चवथी पयली ही रसायन विरत फळां मेळटली असो विश्वास तांणी उक्तायलो। अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाडी घालून रासायनीक पद्दतीन पिकयल्लीं फळां जप्त केल्ली। त्या फाटभुंयेर करंजाळे कृषी भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। पिकोवप किंवा फ्रुट्स पिकोवप हो प्रकार जो आसा तो ऑल ओव्हर गोवा चलता आनी जे पळय केळी पिकयता किंवा फ्रुट्स पिकयता ते सांगता की आमचो जो पळय प्रोसिजर आसा इट इज अ सेफ प्रोसिजर आनी सायंटिफीक प्रोसिजर म्हणून। पूण आमी जेन्ना विचार केलो आनी आमी जेन्ना पळयलें की आमकांय बी दिसलें की हो सायंटिफीक प्रोसिजर जो आसा तो मातसो इम्प्रूव जावपाक जायो, मातसो बरे तरेन जावपाक जाय, जेणे करून आमचे जे पळय गोंयचे लोक आसा, जे गोंयकार आसा तांकां केमिकल फ्री फ्रुट्स जे आमी पळयता की FDA प्रमाणे खूब कडेन कार्बायड वापरून केळी पिकयता किंवा आमी पिकयता, सो हो प्रकार जावपाक जायना आनी केमिकल फ्री फ्रुट्स केमिकल वापरनासतना रायपनींग केल्ले फ्रुट्स आमच्या गोंयचे लोकांक मेळप हो आमचो उद्दिश्ट आसा। हो विचार करून आमी म्हापसा आमच्या यार्डांक सद्याक एक रायपनींग चेंबर बांदपाचें काम आमी कॉमेर्स केल्ले कडेन आसा। आमचे नॉर्था भितर म्हापसा यार्डांक मॅक्झिमम केळी जी पळय आसा ती येता आनी तेजो जो पळय मार्केट आसा तेंची जी पळय सेल आसा तो मार्केट यार्ड म्हापसांतल्यान जाता। फाटल्या 5 वर्सांत ऊस पिकोवपी शेतकाऱ्यांक राज्य सरकारान सुमार 46 कोटी 89 लाख रुपया दिल्यात, जाल्यार 210 कारखाने कामगारांक 16 कोटी 46 लाख रुपया दिल्यात अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। ज्या स्किमीच्या पिरियडा भितर आमी टोटल जे पळय एसिस्टन्स ह्या शेतकारांक दिलें तें सादारण 46.89 क्रोर्स रुपीजाचें कॉम्पेन्सेशन शुगर केन ग्रोवर्सांक दिलें। आतां ही स्कीम करता आसतना आनी एक सवलत आसली शेतकारांक, ह्या पिरियडा भितर तुमकां कॉम्पेन्सेशन हें फिक्स मेळटलें गोवोरमेंटा कडल्यान। हेच्या अतिरिक्त तुमी तुमचो क्रॉप मेंटेन करपाचो, बरो क्रॉप मेंटेन करपाचो आनी तो क्रॉप तुमी दुसरी फॅक्टरीकय विका, दुसरी फॅक्टरीक विकपाक। मांद्रे जुनस वाड्यार 2000 चौखण मिटर सुवातेर भौशीक स्मशानभूंय उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांच्या हस्तुकी जालो। ह्या वेळार थळावे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या कामाचेर सुमार 1 कोटी रुपया खर्च येतलो। जो चालूच आसलो आनी तेका लागून तो सोल्युशन काडपा खातीर खुबशे प्रयत्न केले पूण ते सक्सेसफूल जावंक ना। पूण जेन्ना आमदार जावच्या पयलीं म्हाज्या बाय इलेक्शनाक जेन्ना कंटेस्ट करतालो तेन्ना सगळ्यांचो ह्यो विशय आसलो स्मशानभूमी आमकां जाय म्हणून हांगासर। सो तेच्या उपरांत जेन्ना आमदार पयलो म्हाजे कडेन प्रश्न घातलो स्मशानभूमी, हांवें वेगळे वेगळे आतां तुमी आनी 3-4 म्हयन्यांनी पळयताले की बरे बरे प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहात हांगा मांद्रे मतदारसंघात, पूण ह्यो सेन्सिटीव इश्यू आसलो आनी ह्यो सगळ्यांत प्रायोरिटी आसलो। तेका लागून हेच्या फाटल्यान कंटिन्युअसली फाटल्यान लागून हे स्मशानभूमीक 2000 स्क्वेअर मिटर रेव्हेन्यू लँड म्हणजे सगळी प्रॉपर्टी आहा ती गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा पडटा। तो रेव्हेन्यू लँडांतल्यान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ट्रान्सफर करपाक व्हडलो लेंथी प्रोसिजर आहा। तेका कंटिन्युअस परत मामलेदार आपली टीम घेवन हांगासर 2 फावटी इन्स्पेक्शनाक येयलो डिमार्केट करपाक आनी प्लॅन रेडी करपाक। परत नॉर्थ गोवा कलेक्टर परत धाड म्हणजे प्रोसिजर इतलो आसलो की ताका कितलोसो 1.5 वर्स टायम लागलो आनी आयज आमी सक्सेसफूल जाले। आनी इतल्यान खबरापत्र हांगाच संपता। म्हणजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत नमस्कार।
आहे.